यूपी पणजी नगरपालिकेचे वेंचणुकेचे फाटभुंयेर आमी पणजीकार नावाच्या पॅनलान आपले कमिटमेंट्स 2026 मॅनिफेस्टो सादर केला। ह्या पंगडाचे फुडारपण उत्पल पर्रीकार हांणी केला। शारांतल्या पार्किंगाची समस्या सोडोवपा खातीर कॅसिनो येणावळीचो वापर करपाचो प्रस्ताव तांणी मांडला। पळयात, आज हांव मुद्दाम तुमच्या फुडें मिडिया फुडें आमचो जो मॅनिफेस्टो किंवा विजन डॉक्युमेंट आसा हाचें सॉफ्ट लॉन्च करपाक फुडें सरला। सॉफ्ट लॉन्च कित्याक ज्या दिसा रिजर्वेशन जालें त्या दिसा पासून इलेक्शन पर्यंत खूब कमी दीस आसा, सो म्हणून आमी आमचो एक कन्सायज मॅनिफेस्टो ऑलरेडी कॅन्डिडेट्सांनी लोकांच्या घरा पावयला। इट इज अ स्मॉल कन्सायज मॅनिफेस्टो, हाचो एक धाकटें वर्जन। ताचेर आमी क्यू आर कोडूय दिला, तातूंत लोक स्कॅन करून हो व्हडलो मॅनिफेस्टो विजन डॉक्युमेंट तांकां एक्सेस जातलो। हातूंत अनेक मुद्द्याचेर आमी इशू घेतल्यात। क्लीन सिटी, इन्फ्रास्ट्रक्चर, लायक पार्किंग हो विशय आसा। पार्किंगाचे फ्री करप पणजेन पेड पार्किंग हो विशय आसा, कित्याक इट इज ऑल्सो इम्पॅक्टींग द स्मॉल बिजनेसीस। सो बिजनेस फ्रेंडली एनवायरमेंट अनेक विशय आमी हातूंत दवरल्या, ते सगळे तुमकां आमी डिस्ट्रिब्यूट करता आणि लोकांनी ऑलरेडी कॅन्डिडेट्स आर गिवींग दीस टू रिस्पेक्टीव म्हणजे वेगळ्या वॉर्डान त्यांच्या घरांनी हाचें एक कन्सायज वर्जन पावयता वीच एज अ QR कोड, आनी इट इज ऑल्सो एनवायरमेंटली फ्रेंडली। कमी 4 पानांचो आमी लोकां कडेन पावयला ऑलरेडी। मॅनिफेस्टोन आता फक्त पार्किंग आणि कसलो कॅसिनोचो विशय, कॅसिनोचे रिलेटेड आमी पार्किंगाचो इशू, ट्रॅफिकाचो इशू हो घेतला। एनवायरमेंटल हातून आसा ते अनेक पॉयंट्स आसात तुमकां वच्चे। एफिशियंट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट, रिस्पॉन्सिबल टुरिजम आयलो, दॅट इज फाउंटेनास बी येता। दुसरें क्लिनलीनेस आसा। इफ यू सी रोड्स खुबशा बऱ्या म्हणजे वीच कूड बी टुरिस्ट पॉयंट्स ते खूब क्लीन उरना, सो वी हॅव टू टॅकल दॅट। फुटपाथ्स आर नॉट गूड खूब कडेन। इफ यू सी मळ्यान वॉर्ड नंबर 20 थंय इतली यूज फुटपाथ आसा, परत वयर सकल आसा। पीपल कॅनॉट यूज इट, एस्पेशली एल्डरलीज। आणि अनेक मुद्दे लायबंदरचे फिशींग आता जे कितें जाता पळय, वन ऑफ द इशू इज ट्रान्सपरन्सी। तातूंत स्मार्ट सिटीचे सगळे सुवेज लायन चलता, कितें चलता हे लोकां कडेन दवरप इज ऑल्सो वन ऑफ